आराधन तुका. जेसू मोगळा, जेसू मोगळा, आराधन तुका. जेसू दयाळा, आराधन तुका. कृपे सागोरा, आराधन तुका. येसोडवोंडारा, आराधन तुका. हालेलुया. तो बाण सगळ्यांना सांगता, हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन तुका, समय अवघडा तुका, महिमा तुका, स्तुती तुका, जय तुका. वंदितां तुका, स्तुतां तुका, नामार्तां तुका, तुका वर्णितां. इस समय यीशु आराधन, वंदन, वैभव, स्तुती तुका, जय तुका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. येसोडवोंडारा, आराधन तुका. दयकन बसात. मोगळा जेसू, तूं वर्तो अपरिमीत आनी सर्व बरो. सर्व मान तुका फावो. तुजे कृपे निरंतरी आमी तुजी महिमा भोगच्याक आमकां तुज्या मोगान तूं आरावन धरताय. आमचो मोग करताय. आमचे थंय विशेष खंत हुस्को तूं दाखयताय. मोगळ्या सोमया ह्या पसोत तुका जाव अर्ग आनी होगळाप. कीर्तन 98 वाक्य 3-4, Psalm 98 verses 3 and 4. प्रितुमेर शेकान शेक सगळ्या लोकान आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर्व भूनिवासीनो सर्वेस्पराक जैता ताळो काडा. उल्हासान गितां गावून ताका वाखणा. सोमयाचो ताळो निरंतरी आयकोन आमची जिणी. सोमयात हांव लाभची सोडवण अनुभव करच्याक तयार जावंक जाय. आनी आमी सर्वेस्पराक निरंतरी आमच्या दिसपडत्या जिविताच्या मेठांनी जैता ताळो काडूंक जाय म्हणलें आज कीर्तनगार आमकां सांगता आसतना मोगळा जेसू ह्या दिनवासनेच्या मनोभावान आमची जिणी तुजे थंय एकवटीत करता. मोगळा जेसू तुजे संवसारी येणे आम्हा सर्वांक बापाच्या मोगांत एकवटावचें मिसांव जावन आसलें. ते मिसांव आपल्याच सजिवाच्या त्याग सॅक्रिफिसाचें. तो सॅक्रिफीस आम्हा सर्वांक पातकाच्या नासांतावन बचावे जोडून दिवंक पावलो.
जिवीत पुनर्नवीकरण करूंक पावलो. ते नवीकरण निरंतरी आमच्या जिवितांत सदां दीस तूं करनसा साय सोमिया. तुझ्या त्या दैवीक मोगान आमची जिणी बेजारायेतावन, निराशेतावन, एकसूरपणांतावन, अंधकारांतावन मेकळी करून सदांच भावार्थान उमाळच्या भरवशाची केल्याय. आनी निरंतरी आमकां तुजेर दिश्ट कंसोवन तूं आमचे संगी सदां काळा सांबळी खात्री जोडच्याक ती कृपा तुवें आमकां लाभयल्या सोमया. आज तुवें केल्लें बरेंपण नियाळटा आसतना तुका हांव विशेश करून अर्गां दिता. म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत हांवें मेळच्या हर एका व्यक्ती संगी तो दिन वासनेचो मनोभाव रचच्याक आनी तुवें केल्लें बरेंपण पेल्याच्या जिवितांत पाठोवच्याक तुवें म्हाका अवकाश दिल्याय. त्या खातीर कीर्तन 98 वाक्य 2-3 Psalm 98 verses 2 and 3 सर्वेस्परान आपली सोडवण प्रगट केल्या. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्यायनीत उगडापी केल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताच्या मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो उडास ताणें केला. मोगळा जेजू, सर्वेस्परा देवान प्रगट केलेली सोडवण तुजे मारिफांत म्हाका तुवें पाठयल्याय. सर्वेस्पराच्या संगातपणान तुवें म्हाका दिलेलो तो संगात जोडच्याक आनी हांवें सदांच तुज्या मोगान भरच्याक तुजी कृपा म्हाका तुवें पाठयल्याय. मोगळ्या सुमया, तुवें केल्लें बरेंपण निरंतरी हांव उडासाक हाडटा आनी प्रत्येक रितीन आयच्या ह्या आराधनाच्या वेळार तुका हांव वर्गां दिता. तुवें भरपूर मापान आमचो मोग करून आमकां सर्गी राजाची समजणी दिवन त्या सोडवणेची भागीदारां जावंक आपोवणें दिलाय. निरंतरी पवित्र पुस्तकां मारिफात विविध आमच्या आध्यात्मिक संगतींनी आमकां लाभचें तें उतर जिवीत दिता आनी जिविता वाट उजवाडायता म्हणलें जाणा जावन आमी आमची जिणी जियोंक तुवें आमकां कृपा दिल्याय. मोगळा सोमया, भरपूर मापान आयच्या दिसा तुज्या हाजीरपणान हो वेळ करसूंक म्हाका तुवें अवकाश दिलाय आसता. ती तुजी दैवी कृपा आयच्या दिसाच्या संभ्रमांत हांव तूं म्हाका पाठयताय म्हणलें जाणा आसा. सबार कश्ट अडचण्यो हर एक संगती थंयसर आसल्यार म्हज्या जिवितांत तुवें म्हाका तुजो सांगात दिलाय. निरंतरी म्हजें जिवीत पयन बळवंत करच्याक तुज्या जिवितांत हांव त्या मोलीक रगत म्हजेर वारयलाय. म्हाका त्या अमोलीक रगतान निरंतरी धुवन नितळ करताय.
आनी तुजो मोग हांवें अनुभव करच्याक तूं म्हाका कृपा लाभयताय. ह्या सर्व बरेपणाक तुका हांव वर्गां दिता सोमिया. तुजी स्तुती हांव गाता आनी गीत गाता. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार आम्ही उभी राहून गाऊया पान संको 47 47. जेसू पोतवेता तासो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वता. जेसू पोतवेता तासो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वता. दर्यो गाजता सूर्योला सोता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या. आणि ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या. जेसू काकुलढा आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता. जेसू काकुळटार आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता. पदकाच्या कोंडात बुडोन आसलेल्या अत्याक मोजा दोन नितळ तो करता. पदकाच्या कोंडात बुडोन आसलेल्या अत्याक मोजा दोन नितळ तो करता. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या. आणि ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या. मोच्या जिवितांत दंडची मेटा भद्र कडपावय तो रावयता. मोच्या जिवितांत दंडची मेटा भद्र कडपावय तो रावयता. नव्या जिवितांत मोच्या ताळ्याता एक नवें गायन तो गावयता. मोच्या जिवितांत मोच्या ताळ्याता एक नवें गायन तो गावयता. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या. आणि ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या. ज्ञान आणि माज्ञान ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या. ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hey God, बापा पुता पवित्रात्म्या वंदन तुका सम्या जय जय तुका बापा पुता पवित्रात्म्या हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगळा जेसू तुझ्याशी सांग तुवें हर एका तुझ्या मिसांव संगतींनी वांटेले गेले. आपल्या दिसपडत्या व्याप्तींत मेतेर जावन आसल्या तांकां तुजो पाटलाव करच्याक आपयले मात्र न्हय, तांची जिणी पवित्र करच्याक हर एक आदार तुवें दिलोय. हर एक कुरपेचें बेसांव तांचेर पाठयलें. हर एक रितीन तुझें उतर आयकून त्या उतरा प्रमाणे जिणी मुखारसून वर्षाक तांकां उत्तेजन दिलें, समजणी दिली. मोगळा सुमया पवित्र स्नाना मुखांतर म्हाका पवित्र सभेचो सांदो करून त्या पवित्र सभे मुखांतर तुजो पाटलाव करच्याक अवकाश दिलाय. आणि त्या पवित्र सभे मुखांतर येवचे हर एक तुझें उतर आयकोवच्याक, तें उतर नियाळच्याक आनी त्या उतरांक आदारीत जाल्ली म्हजी संवसारांतली भावार्थी जिणी चमकोवच्याक तूं म्हाका कृपा दिताय. पेंतेकोस्ता दिसा त्या उज्याच्या जिबारूपार पवित्रात्म्याक स्वीकार करून तुझ्या अपोस्तल बळवंत जाले, धैर्यादीक जाले, भावार्थाच्या उमेदीन भरले. ते उतर परगडच्याक, नियाळच्याक, जिवितांत जियोवच्याक तयार जाले. त्या पवित्रात्म्याच्या सक्तीन तांचे थंय आसली भिरांत तांच्या जिवाची पर्वा सयत नासतना जियेल्ली जिविताची सन्निवेशां आमकां त्या पवित्र पुस्तकांत वाचूंक आनी नियाळूंक तुवें दिलें. आयज सुमया हे आमचें जिवीत तुजेंच उदार देणें आनी त्या जिवितांत पवित्र पुस्तकांत आटापलेलें तें तुजें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें उतर आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी त्या उतरांचेर आमची जिणी बांदून हाडूंक तूं आमकां कृपा दिताय. मोगळ्या सुमया आयच्या दिसा हें आराधन करता आसतना तुजे संगी वेळ करशीत आसतना तुवें म्हज्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळटा आसतना तुवें त्या पवित्र पुस्तकांत म्हाका दिल्लें उतर आयकूंक हांव येता, तें नियाळूंक हांव येता, ताचेर हांव लाभसो संदेश घेवंक हांव येता. तो सर्गींच्या राज्याच्या मौल्यांनी भरलेलो संदेश तुवें शिसांक दिलोय. तुजो पाटलाव करतले हर एका लोकांक ती बरी खबर दिली. ती मौल्यां तांच्या जिवितांत पाळच्याक आनी त्या मौल्यांनी तांणी तांचें जिवीत बांदून हाडच्याक तुवें तांकां कृपा दिली. आज ह्या वक्ता म्हज्याय जिवितांत तीच कृपा दी, तीच सकत दी. त्या पवित्रात्म्याक म्हजे थंय जिवाळ रितीन भोगून
हांवें तें तुजें उतर नियाळशाक म्हाका तुजो आदार दी. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर नियाळूंक वेच्या ह्या वखदां पवित्रात्म्याची मजत आमच्या जिविताचेर मागया. अपोस्तलांक बसयिल्लो तो पवित्रात्मो तांचेर प्रवेश जाताना तांचें जिवीत संपूर्ण रितीन बदललें. आज हे उतर नियाळटा आसतना आमच्या जिवितांत तोच पवित्रात्मो आमचें मत उजवाडाव दी, आमचें काळीज उजवाडाव दी, आमच्या जिवितांत ती सर्गींची जाणवाय दिवं दी. तो संदेश त्या वाचपात हांव लाभचो आमी घेवन आमची जिणी बदलच्याक आमकां आदार जावं दी. म्हण पवित्रात्म्याचें गीत आमी गावया. काळीज म्हजें थानेलां तुका. पान संको 93 गाणं आम्ही उभी राहूया. काळीस मोचे ताणेलां तुका, मोन मोचे आशेलां तुका. सांगात म्हणया. काळीस मोचे ताणेलां तुका, मोन मोचे आशेलां तुका. ए तूं धन्या, ए तूं सौम्या, ए तूं धन्या, ए तूं सौम्या. पावय म्हाका त्या सगळींच्या सुखा, पावय म्हाका त्या सगळींच्या सुका. अरण्यात तुवें मनाका वयले, कडपातां तुवें उदक वाळयले. अरण्यात तुवें मनाका वयले, कडपातां तुवें उदक वाळयले. ताण भुगतावयल्या सर्गींच्या आत्म्या, ताण भुगतावयल्या सर्गींच्या आत्म्या. दिबोळ मुच्या बुकेल्या कळसा, दिबोळ मुच्या बुकेल्या काळजा. काळीस मोचे ताणेलां तुका, मोन मोचे आशेलां तुका. काळीज मोचे ताणेलां तुका, मोन मोचे आशेलां तुका. सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलो, जळच्या बोल्यातां तूं उलयलो. सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलो, जळच्या बोल्यातां तूं उलयलो. मोयचे लागीं उलयल्या आत्म्या, मोयचे लागीं उलयल्या आत्म्या. उतराण तुज्या बरमोच्या मोना, उतराण तुज्या बरमोच्या मोना. काळीस मुझे, काळीज मोचे ताणेलां तुका, मोन मोचे आशेलां तुका. काळीज मोचे ताणेलां तुका, मोन मोचे आशेलां तुका. कंतीन भरलेल्या तुवें बुसयले, पिडेन आसलेल्यांक तुवें गूण केले. कंतीन भरलेल्यांक तुवें बुसयले, पिडेन आसलेल्यांक तुवें गूण केले. पयस कर मुची
कोंत बेसाराय पयस कर मोची कोंत बेसाराय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय काळीस मोचे ताणे तुका मन मोचे आशेलां तुका काळीस मोचे ताणे तुका मन मोचे आशेलां तुका ए तूं धन्या ए तूं सौम्या ये तू दुनिया ये तू सोम्या पावय म्हाका त्या सगळींच्या सुखा पावय म्हाका त्या सगळींच्या सुखा हालेलुया 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 समात्याच्या वंजलांतले वाचप आमी आयकुया अध्याय 5 वाक्य 13 तावन 16 तुमी पृथ्वीचें मीठच जर आळणी जाले तर कित्यान ताका खारसाण दिवची भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मस्तूंक शिवाय हेर कित्याक तें उपकार ना तुमी संवसाराचो उसवाड दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना बगार घरांत आसलेल्या सुमेस्तांक उसवाड जायसो दिवठणेर तो दवरता तसोच तुमचो उसवाड मनशां मुखार परजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयों आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं देवाचें उतर हें वकडणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी आयकलेलें तें देवाचें उतर नियाळटा आसतना आनी येवकारिस्तीक क्रिस्ता संगी आमचें आराधन कर्ण वेळ करशीत आसतना देवाचें उतर आमकां आमची जिविता वाट जिविता चाल कशी जाय म्हणलें स्पश्ट करता त्या खातीर मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 वाक्य 13 जेजुकाले म्हणटा तुमी आयकलें गे ना तुमी पृथ्वीचें मीठ म्हणटा आनी 14 वाक्यांत तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणटा आमी कोणायकी शाबासकी दिताना तांची तालेंतां कितें आसात वा तांचे गूण कितें आसात तें पारखून तांकां होगळसिताव न्ही गे तांणी कितें बरें केलें जाल्यार वा बऱ्यो संगती तांच्या जिवितांत आसल्ल्यो त्यो आमकां दिसून येतात जाल्यार आमी त्या संगती द्वारी तांकां होगळसिताव उल्हासिताव आनी बऱ्यो संगती तांचे विशयांत तीं तालेंतां नियाळन आमी सांगता वा तांचे गूण कितें आसा ते समजून घेवन त्या गुणांची शाबासकी उचारची आमी आसा त्या खातीर आमच्या जिविताक त्यो सर्व संगती उपकाराच्यो जातात कित्याक आनी एकल्यान आमच्या जिवितांतलें बरेंपण सांगलेल्या वेळार आमकां वर्ती दादोसकाय जाता म्हजे थंय थोड्या फावटी आशेल्लो हांव खंडीत जावन संतोश पावता ना जाल्यार हेरांनी खरेपणी सांगिल्ल्यो संगती म्हज्या जिवितांत आसात म्हणली एक तृप्ती एक दादोसकाय म्हज्या जिवितांत भोगची खंडीत जावन अनुभव करूंक म्हाका साध्य जाता पूण जेजू हांगा तुमी पृथ्वीचें मीठ
आनी संवसाराचो उजवाड म्हणटा आसतना तें खरेपणी आमी जाय जय म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. हर एक रितीन आमी तुमी पृथ्वीचें मीठ जावंक जाय, तुमी संवसाराचो उजवाड जावंक जाय म्हण सांगना. सांगताय जेजू डिरेक्टली सीदा सांगता तुमी पृथ्वीचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. तो तुमी मुखार जाय जय येवच्या दिसांनी आनी एका येवच्या म्हयन्यांत येवच्या वर्सां तुमी पृथ्वीचें मीठ जाय जय, तुमी संवसाराचो उजवाड जाय जय म्हूण जेजू सांगना. जेजू म्हणटा डिरेक्टली सीदा तुमी पृथ्वीचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. म्हणजे आमी खरेपणी क्रिस्ताक घेवन आसले ते भावार्थाचे रूस दिवचे व्यक्ती, तो उजवाड दिवचे व्यक्ती पयलें तावन आमच्या जल्मांतावन, आमच्या पवित्र स्नानांतावन, आमी पवित्र सभेचो सांदो जाल्ले तवळ तावन तें आसा म्हणलें जेजू थंयसर स्पश्ट करता. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीन आमकां पवित्र स्नाना मार्फत पवित्र सभेचे सांदे केल्यात आनी त्या पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता संगी जेजून ताचें जिवीत आमचे संगी वांटून घेतलां. त्या खातीर आमी ताच्या जिवितांत भागीदार जावन आमी तें संवसारी जिवीत जियेता आसतना नय संवसारी संगतींच्या आवडण्यांक संगतींक लबदोन जियोवचें बगार क्रिस्ता संगी एकवटलेल्या त्या जिविताच्या संगतींनी आमी जियोंक आसा, त्या मौल्यांनी आमी जियोंक आसा. त्या खातीर आमी तशें जिये जाल्यार आमकां कोणी तरी मार्गदर्शन दिवंक जाय न्हय, आमकां कोणी आदर्श जावंक जाय. आमी आतां फिल्म स्टारांक पळोवन थोडीं भुरगीं, थोडे तरणाटी तांची हेअर स्टायल की वा तांच्यो सबार चलन वलनच्यो संगती करच्यो आमी पळयता. कित्याक ताच्या व्यक्तित्वांतावन कितेंय म्हाका पसंद जालें तें हांव करतां. तशें म्हज्या जिवितांत आज जर तर ही भावार्थाची वाट म्हाका खरेपणी पृथ्वीचें मीठ जावच्याक, संवसाराचो उजवाड जावच्याक आपयता तर कोणाचें तरी मार्गदर्शन, कोणाचें तरी आदर्श म्हज्या जिवितांत आसा जाय आनी तें आसा जेजूचें. त्या जेजूच्या जिविताच्या निदर्शनाद्वारे म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक संवसारांत हांवें जियोवच्या भावार्थी जिविता मुखांत्र आनी एकल्याक त्या भावार्थाची रूस दिवंक, त्या भावार्थाचो परजळ म्हज्या जिविता मुखांत्र फांकोवंक आपोवणें दिलां. त्या खातीर हांवें म्हज्या जिवितांत जेजू आज तुमी पृथ्वीचें मीठ म्हणून सांगता आसतना हर एक रितीन हांवें कित्या खातीर जेजू म्हाका तें आपयता आनी त्या द्वारे म्हजी जिणी तें मीठ कशें एका निस्त्याक रूच दिता तशें हांवें कशें भावार्थाच्या संगतींक म्हज्या जिवितांत जिवच्या क्रिस्तांवपणाच्या त्या भावार्थाक रूच दिवंक जाय म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. जेजूच्या काळार मीठ मोलादीक जावन आसलें. आतां हांवें पळोवंक गेल्यार मीठ आमकां मस्त म्हत्वाचें न्हय गे. मीठ नासतना नुस्तें कोणी खावंक आशेताय. थोड्या पिडांक आमकां मीठ घालूंकूच ना, पूण कोणी पळयनातल्यार इल्लें म्हणें घालन ती रूच इल्लीशी येवच्या बरी करन आमी तें जेवण खाण स्विकार करता. कित्याक तें नासतना आमच्या खंयचेंय जावं दी, खंयचीय वेरायटीचें नुस्तें जावं दी, खंयचेंय स्पेशल खाण जावं दी, ताका रूच ना, ताका मोल ना. जर तर तें मीठ घालें, तें मीठ ताचे संगी मेळोवन रूच दिवंक पावलें, ते दाळा तें खाण विशेश रितीन आमकां दुसऱ्यांच जाता, आमच्या जिवितांत विशेष रितीची रूच तें दिता. त्या खातीर आमच्या जिवितांत सुमया संगी समकल्ली भावार्थी जिविताची रूच आमी आपणावंक जाय. त्या खातीर पयल्या सुवातेर मीठ आमी वापरता आसतना तें प्रिजर्वेटीव जावन वापरता. खंयच्योय संगती सांबाळूंक जायत्या काळाक आमी मिठांत ते गरे घालचे आसात आनी सबार काळांक आमकां निस्त्याक दवरचे आसात. तशेंच खंयच्योय संगती आमकां सांबाळूंक मस्त काळाक बाळवोवच्यो तसल्यो जाय जय तर आमी तें मीठ वापरता. त्या खातीर आतां आमच्या घरांनी फ्रिज्जां आसात, रेफ्रिजरेटर आसा. त्या खातीर मीठ तितलें वापरनात. फ्रिज्जांत दवरलें, मांस दवरलें वा उरल्यो संगती दवरल्यो थंयसर थोड्या काळाक त्यो उरतात. पूण आमच्या जिवितांत
हर एक रितीन बावडतांत आमी जियेल्ल्या वेळार सोमया संगी समकल्ल्यांत मात्र ते लांब काळाक बाळचें अर्थाबरीत क्रिस्ती जिवीत आमकां लाभता. त्या खातीर आमी जेजू आमकां तुमी पृथ्वीचें मीठ म्हणटा आसतना आमी कितें राखोंक आसा? हांवें देवान जेजू मरिफांत केल्लें बरेपण राखोंक आसा. आमची ती जबाबदारी. जशें मीठ खंयच्योय वस्तू तातूंत घालून दवरतना तें त्या संगतीक राखता, तशें म्हज्या जिवितांत देवान जेजू क्रिस्ता मरिफांत बरेपण केलां. बाबडताच्यो संगती दिल्यात, त्यो अर्थाबरीत रितीन जियोवच्याक म्हाका कृपा दिल्या. तें हांवें राखोंक आसा. तें कशें राखचें? म्हज्या मागण्याच्या, म्हज्या आध्यात्मीक संगतीच्या जिविता मरिफांत. आनी तेन्ना मात म्हजी जिणी हर एक रितीन क्रिस्ती बावडतांची येयल्ली अर्थाबरीत जिणी जाता. आज संवसारार आमी पळोवंक गेल्यार मनशा जिवाक मोल उणें जालां. तो गौरव, तो मान दिवचें आमचें थंय उणें जालां. केंडून, केळकुळां करून, मान काडन, नकलां करून सबार फावटी जियोवची सन्निवेशां आमी पळयता. आनी तेदवा मोगाळ भावन आनी भयणीनो, असल्यो संगती केदाळ आमच्या जिवितांत राज करतात. सोम्या बरी पेल्याक रूच दिवचे व्यक्ती आमी जावंक चुकता. प्रामाणीकपण आनी विश्वासीपण आज ना जालां आनी त्या विशयांत गण्य करचे तितलो मनोभाव आमचे थंय ना. आमचो फायदो आनी बरेपण जाल्यार जालें. आमकां ताचे उपरांत हेरांक तें हडकड जाता की हेरांक तोंदरे जातात की म्हणलें चिंताप चिंचे तसली तिरासाण आनी सकत आमकां ना जाल्या. कित्याक आमी आमचें जिवीत सुशेगायन जाल्यार जालें. ताच्या उपरांत आमची जिणी बरी आसा तर पेल्याची जिणी कशी आसूं दी, म्हाका ताची पर्वा ना म्हणलें तसलो मनोभाव आज संवसारांत उदेता. त्या खातीर मार्का 6 अध्याय 9 वाक्य 50, मार्क चॅप्टर 9 वर्स 50 हातूंत जेजू आमकां अशें सांगता, मीठ बरें वय पूण मीठच आळणी जायत जाल्यार कित्यान ताका कारसाण दिवची. तुमचे थंय मीठ आसूं दी, तेदवा तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यात. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, संवसार केदाळाय कितें सारकें आनी नितीचें आसा त्या पाकार चलना. बगार कितें फामाद आसा, कितें नांव वेल्लें आसा, कितें ताचेर सर्व रितीन आनी एकल्याक नांव जोड दिता ताचेर होंदोन रावता. कित्याक सता नितीन जियोवच्या जिवितांत जायतीं पंथां आव्हानां आसात. जायत्या रितीच्यो अडचण्यो त्या व्यक्तीन भोगूंक पडटात. जायत्या रितीनी बावडताच्यो संगतीच आमी पळयल्यो जाल्यार हर एकल्याक बावडत जियोवच्या त्या वाटेर सबार पंथां आव्हानां आसात. जर तर एक व्यक्ती नीज रितीन मागण्यांत आनी बावडताच्या संगतीच्या प्रभावान जियेल्लो जावन प्रयत्न करता तर ताका सबार ताळण्यो, ताका सबार अडखळ्यो येतात. पूण जर तर तो म्हजें मागणें आयचें जालें, ताचे उपरांत संवसारी संगतीक मेतेर चल्ली जिणी हांव जियेता आनी त्यो संगती म्हज्या जिविताच्या हर एका संगतींनी हाडटा म्हणून फाटी येवन जियेल्यार ताची जिणी सलीसायन चलता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या खातीर नोये पळया. संवसारांत अंधकाराची जिणी त्या वेळार आसली. सर्व लोक संवसारी कुशलायेक वळख जाल्लो, गम्मत मारनासल्लो, देवाची भिरांत नासतना तो जियोन आसलो. देवा थंय आपली जिणी समर्पीत करनासतना संवसारी संगतींनी मेतेर जावन जियोन आसलो. असल्या लोकां मदें नोये बावडतां जियेता, विश्वासपणान आपलें कुटुंब सांबाळटा आनी सर्व रितीनी आपली जिणी देवाक मानता तसली जावन जियेता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी पळया, मीठ आमच्या निस्त्यांत पडलें जाल्यार तें थंयच रावना. तें सगळें त्या निस्त्यांत मेतेर जावन एक जावन रूच दिता आनी त्या निस्त्याची परिस्थिती विंगडच जावन बदलयता. तशें म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत जेन्ना क्रिस्त भितर रिगता, क्रिस्ताची मौल्यां भितर रिगतात, त्यो बावडताच्यो संगती गुंडायन रोबोवन रावतात, त्या दाळा कोणी म्हाका विरोध करूं दी,
कोणी म्हज्या बगलेन म्हजे बोवारी आसलो व्यक्ती बावडटान जियेना जावं दी म्हाका ताच्या तावन खंयच्याच रितीच्यो अडखळी लाभनात कित्याक अडखळी थंयसर आसा जाल्यार ती अडखळी प्रभाव घालूंक शकनात पूण म्हजी जिणी बावडटांत हांव देवाचेर मानवून जियेता आसतना तो देवाचो मोग म्हाका खंडीत जावन लाभता त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमी आमकांच विचारया आज हांव खंयच्या परिस्थितींत आसा त्या क्रिस्ती जिविताची मौल्यां म्हज्या जिविता वाटेर हांव पाळटां गी सदां दीस बावडटाच्या संगतीनी मेतेर जावन हांव पेल्याक बावडटाची रूस दिवंक पावतां गी तो बावडटाचो परजळ म्हज्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची कृपा लाभून देवान पाठयलेलो आसा निरंतरी तो आसा जिविताच्या अखेर पर्यंत आसतलो पूण ताका म्हज्या जिवितांत प्रामुख्यता हांवें दिल्या गी त्या प्रामुख्यतेन म्हज्या जिवितांत तो उसवाड परजळ असो हांवें केला गी ते आज हांवें विचारूंक जाय त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो क्रिस्त आमच्या बावडटाची रूस क्रिस्त आमच्या बावडटाची रूस आनी ग्रेस्त काय जावन आसा त्या क्रिस्ताक सांडल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत खंयच्याच रितीचो त्या जिविताक अर्थ ना संवसारांत एक मनीस जावन हांव जियोंक पुरो पूण बावडटी व्यक्ती जावन बावडटांत रमलेलो देवाचें उतर निरंतरी नियाळचो आनी देवाचो मोग म्हज्या जिवितांत आटापून त्या मोगाचेर म्हजी जिणी बांदून हाडचो व्यक्ती जावंक खंडीत म्हाका साध्य जायना त्या खातीर क्रिस्ताविणे आमी क्रिस्ती जिविताचो संतोष आनी अर्थ होगडायता क्रिस्ताविणे आमी क्रिस्ती जिविताचो अर्थ आनी संतोष होगडायता सांत भक्तांनी क्रिस्ताची रूस हेरांक दिली आपल्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट भोगले पूण बावडटाक त्याग करुना बावडट तांच्या जिवितांत साडूंक ना बगार हर एक रितीन देवाच्या मोगान ते एकवटून रावले त्या खातीर आमी आज सोमया संगी एकवटून आमची जिणी जियेल्ल्या करीत आमी संवसारांत आमची जिणी अर्थाभरीत करूंक शकना दुसऱ्या रितीन जेसू तुमी संवसाराचो उसवाड म्हणटा आसतना उसवाड एक अंतीम संकेत जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथांत उत्पत्ती पुस्तकांत आमी अध्याय 1:3 हातूंत पळयता देवान उजवाड जावं म्हळें आनी थंयसर उजवाड जालो अंधकार आसलो थंयसर नपयस जावन तो उजवाड प्रसारीत जालो जुवांचेल अध्याय 8:12 हातूंत जेजू आमकां सांगता हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड जेजू म्हणालो हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज ह्या आधुनीक काळार आयच्या दिसा म्हजी जिणी त्या बावडटांत जियेता आसतना म्हाकाय जेजू तिनचो उतरां सांगता हांगसर आमचे मदगांत आमचो स्वामी हाजर आसा हांव संवसाराचो उजवाड तो म्हणटा आनी तूं संवसाराचो उजवाड जा तूं पृथ्वीचें मीठ जा तूं बावडटाक रूस दिवचो व्यक्ती जा म्हणलें आपोवणें आज आमचो स्वामी आमकां दिता त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या वखदां आमची जिणी काळोख आमच्या जिवितांत आसलो कसलो काळोख पातकाचो काळोख संवसारी संगतीक मेतेर जाल्लो संवसारी कुशलायेक वळख जावचो काळोख म्हज्या जिवितांत हांवें सांडूंक जाय एक ल्हानशी वात काळक्या अंधकारान भरलेल्या कुडांत आमी पेटयली जाल्यार ती सगळी तें कूड उजवाडान भरता तशेंच क्रिस्ताच्या बावडटाची दिवटी म्हज्या जिवितांत हांवें जळाशी केली जाल्यार सगळ्या म्हज्या जिवितांत आसलो अंधकार पयस जाता आनी सोमयांत हांव लाभचो परजळ म्हज्या जिवितांत उपजता त्या खातीर सदां दीस म्हज्या आध्यात्मीक संगती मारिफांत म्हज्या मागण्याच्या संगती मारिफांत मिसाच्या बलिदानाच्या त्या संभ्रमा मारिफांत हांवें तो क्रिस्ताचो उजवाड आपणावन म्हज्या जिवितांत येवचो हर एक संवसारी संगतीक मेतेर जाल्लो संवसारी कुशलायेक वळख जाल्लो म्हज्या वैयक्तीक स्वार्थान भरलेलो हर एक काळोख हांवें पयस करूंक जाय त्या दाडा मात्र म्हज्या जिवितांत क्रिस्ती बावट जियेल्ल्याची
तृप्ती म्हाका लाभतेली. क्रिस्ती भावार्थ जियेल्ल्याचो संतोष म्हाका लाभतलो आनी क्रिस्ताचो मोग म्हज्या जिवितांत खरेपणी म्हाका अनुभव करूंक साध्य जातलें. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या वक्ता आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करूंक वेता आसतना सोमयात हांवन ताची कृपा आनी आदार आमी मागया. ताणें आमकां तुमी पृथ्वीचें मीठ, तुमी संवसाराचो उसवाड म्हूण आपोवणें दिलां. हर एक रितीन ताच्या मेळींत आमकां ताणें एकवट आयलां. हर एक रितीन आमी ताचो मोग करून सदांच भावार्थान जियोवच्याक ताणें आमकां कृपा दिल्या. ह्या वक्ता आमच्या जिविताचें समर्पण करया. हर एक रितीन आमकां मोग दिवचो, आमकां संगात दिवचो, आमकां आदार दिवचो सोमी आमचे समकार आसा. मोगाळा जेजू, तूं तो सर्गी वैभव सांडून म्हजें जिवीत बापाच्या कुशेक घाल. परत म्हाका आसलेल्या बापा थंय एकवट हांवच्याक मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी आयलोय. हर एक रितीन त्या मनशा रुपान म्हज्या जिविताचे कश्ट कितें समजून घेतले. म्हज्या जिवितांत ती अस्कत काय तें उणेंपण म्हाका संवसारी संगतीची खुशालाय दिवन प्रभावीत करता म्हणलें तूं जाणा आसलोय, जाणा आसाय. आनी त्या खातीर तुजें अमोलीक रगत म्हज्या जिविताचेर वारोवन म्हाका पवित्र करच्याक तुजो जीव समर्पिलोय, कुर्सार तूं मेलोय. आज तूं म्हाका भावार्थाची रूच दिवची व्यक्ती जावंक आपयता आसतना, त्या भावार्थाच्या उसवाडान परसळीत जावंक आपयता आसतना म्हजें जिवीत तुका समर्पिता सोमया. म्हज्या जिणयेंत तुज्या कुशेक हाल जियोंक हांव आशेतां सोमया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया आमी गीत आपड जेजू म्हाका आपड. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 119 119 ನಿಬಿಗಲೆ. आपड जेजू म्हाका आपड, अमोल त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. सांगात म्हणया. आपड जेजू म्हाका आपड, अमोल त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. कोण कर जेजू म्हाका कोण कर, सगळे पिडा शिडा मोची तूं नेबा. कोण कर जेजू म्हाका कोण कर, सगळी पिडा शिडा मोची तूं नेबा. सोमया अस्कत हांव जावन आसा, तुजे कृपेन बळवंत जावंक आशेता. तुजो पाटलाव करन तुजे तावन बरेपण सोडूंक आयलेले हर एक पिडेस बरें जाले. तुजे तावन वाडची ती दैवीक सकत सोडून तांच्या जिवितांत भलायकी सोडूंक पावले. आपल्या जिवितांत आसलेलो अंधकार पयस करूंक पावले. जेन्ना तूं लोकांच्या गरजांनी पावलोय, हर एक रितीन तांच्या जिवितांत बरेपण लाभलें. आज ह्या वक्ता म्हज्या जिविताचें समर्पण करता आसतना म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत आसलो तो अंधकार काड सोमया. संवसारी संगतींक वळख जावन भावार्थी संगतींची निर्लक्ष्य सबार पावटी हांवें केल्या.
त्या भावार्थाच्या संगतीने वाडोवंक तुजो मोग करूंक आणि तुझ्या बरेपणाच्या संगतीनी त्या मौल्यांनी त्या सर्गीन दायजान म्हजे जिणी बांदून हाडूंक जावंक ना. ह्या वक्ता म्हजें काळीज तूं आपड, म्हाका तूं नवीकृत कर, म्हज्या जिवितान बरेपण पाठय. Patki स्त्रीयेन तुका बावरताना पडले, कष्टलेक तुवें बरें केले. Patki स्त्रीयेन तुका बावरताना पडले, कष्टलेक तुवें बरें केले. बावरतान हांव तुका जेजू आसा पडटा, पायांतळा तुझ्या सर पडटा. बावरतान हांव तुका सौम्या आसा पडटा, पायांतळा तुझ्या सर पडटा. सौम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी, दुनिया जेजू मागण्या गुमान तोंदी. कुरपेची चिनियेन म्हज्या सोम्या सदांच वाळोवन दी. कुरपेची चिनियेन म्हज्या सोम्या सदांच वाळोवन दी. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. मोगळा सुमया तूं जावन आसाय म्हज्या जिविता सोदनी. हरी एक दीस हरी एका म्हज्या जिविताच्या मेटांनी ती सर्गींची आशिर्वादां तूं मागोवन धाडटाय. आयच्या दिसा म्हज्या जिविताचेर तुज्या आशिर्वादां पाठय. तो मोग म्हज्या काळजांत तूं माडोवन येवं दी. त्या मोगान म्हजी जिणी बळवंत जावं दी, भवटांत रमलेली जावं दी. म्हाका तूं तुज्या सक्तेन बर सुमया. सर्ग संसारसो तूं जावन आसायदनी, सर्गी तावन धाड तूं आमचेर देनी. सर्ग संसारसो तूं जावन आसायदनी, सर्गी तावन धाड तूं आमचेर देनी. पाटलाव करूंक तुजो सदांच काळतेपणी, बेसावाणी बरमोची चिने. पाटलाव करूंक तुजो सदांच काळतेपणी, बेसावाणी बरमोची चिने. सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी, दुनिया जेजू मागण्या गुमान तोंदी. कुरपेची चिनियेन म्हज्या सोम्या सदांच वाळोवन दी. म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर,
सगळी पीडा शिडा मोची तू निवा सगळी पीडा शिडा मोची तू निवा सगळी पीडा शिडा मोची तू निवा मोगाळ भावन आणि बहिणीनो सुमयाचे आशीर्वाद जोडूंक वेच्या पयले आमची जिणी सुमयाच्या पांयांतळी दवरया जे आशीर्वाद संवसाराच्या सुरवेर थावन देवान पाठयलेले तेंचो आशीर्वाद आमचे मदगांत आसचो सुमी आमकां पाठोवंक आयतो आसा आज आमची जिणी बावडताचे रूस दिवची जिणी जावंक बावडताचो परसड हेरांक पाठोवचे ही जिविताची वाट जावंक ताणें आमकां आपोवन दिला ताच्या मोगान सदांच आमी जिवच्याक आमचे खातीर ताणें जीव दिला आमची जिणी अस्कत जाल्यारी सदांच आमची जिणी तो आशीर्वादांनी भरता ताची दैवीक सकत पवित्रत्म्या मारिफात आमच्या जिवितान पाठयता ते उदार मन आमच्या सुमयान आमचे थंय दाखयला आसता ह्या वक्ता आशीर्वाद सोडचे खातीर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचें जिवीत आमचें जिवीत आमची योजना आमच्या कुटुंबाची योजना आमच्या कुटुंबाचो एकवट आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान रास करचे खातीर आमच्या कुटुंबांत ती सर्गीची मौल्यां रुतां जावचे पसत आमच्या जिवितांत बावडताक आद्यता दिवची जिणी हे सन्निवेशां वाडचे बसत पवित्र पुस्तकांत लाभचें देवाचें उतर निरंतरी नियाळचे बसत सोम्या स्वादार ह्या वक्ता मागया सोम्या आमकां त्या सर्व संगतींनी आपलो आशीर्वाद पाठयता रक्तस्रावान भरलेल्या त्या स्त्रियेन आपल्या जिवितांत सोम्याक आपडटा आसतना बरें जाता म्हूण पाती येवन ती ताच्या दगल्याक आपडता आनी बरेंपण सोडता आज आमी आमची दिश्ट ही आमच्या सोम्याचेर कंसोवन म्हाका तूं गूण कर जेजू म्हाका तूं बरें कर जेजू म्हणटा आसतना ताचो आशीर्वाद ताची काकुळट ताचें बेसम आमचेर तो पाठयता तर ह्या वक्ता आमच्या जिविताचें समर्पण करून आशीर्वाद जोडूंक आयतें जाता आसतना आशीर्वादाचें गीत आमी गावया ह्या देवा व्हडा सक्रामेंताक म्हणल्यार गितांद्वारी देबी मोडून सोम्याच्या आशीर्वाद जोडच्याक आमकां आमी आयतें करया Itiavoda Sacramenta Sustang naman Paruya Purvilya Tiarupabo Novioriti Adaya Sulvon Becha Uskatvisya Bawartaci Bortivia Zashing Bapa Tashing Sputa Ullasani Stutiza Podvi Mahima Sasna Sasna Eka Saryan Hasita Tukado Gansha Spirita Sama Sami
आवडता. आमेन. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडा सोय आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगीत सरको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोना एक सन बाबा ता एक कोटान समल्या सौम्या तुझे भोवती. तुझे तान पोशी सन बरन पाराकलीता पगतेल्या तुझी दिवे. तुवे आमकां विसला इश्ट म्हणून आपयला. दैवीची वाट बोला बाबातान एकवटला. खालसा मोना ता एकवटान समल्या सौम्या तुझे भोवती. तुझे तान पोशी सान बरन पारातली तान पगडतेल्या तुझी दिवे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भवन आणि भयणीनो एक कुटुंब जावन ह्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटूंक आमी सांगाता जमल्या वाजता पवित्र सभा आयच्या दिसा बार्नाबासाचें स्मरण करूंक आनी ताच्या जिवितांत कशें बावार्थाक साक्ष जावन दैरादीक थांडेला बरी आपली जिणी सौम्याच्या नांव परगडच्या आनी ताची बरी खबर हर एका लोकांक प्रत्येक रितीन अंत्योकांत परगट करच्याक आपलो जीव दिलो. तें स्मरण कर आमच्या जिवितांत आज सौम्यान आमकां दिल्लें मिसांव करच्याक आयची वाचपां आमकां आपोवणें दितात. हर एक रितीन देवाचें उतर नियाळचें देवाच्या मोगांत सदांच एकवटून रावन बावार्थाक साक्ष दिवची क्रिस्ती जिणी जियोंक जाय म्हणलें सोमी आज आमी आयकुनच्या नियाळच्या वाचपा मुखांत्र आमकां शिकयता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो सबार पावटी आमच्या जिवितांत हें देवाचें उतर ही आध्यात्मीक सतां जिणयेंत आटापून आमची जिणी बावार्थान जियोंक चुकल्ल्या पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतन तोंडाक सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवार मरी सगळ्या देवतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रीस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्याक कुत सौम्याक
महिमा 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 देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोत्पेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापास आम्ही तुका वागणता सोमियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुता सोमियान देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूट तू बापाच्या उच्चात पोचलाय आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षींचे कष्ट मरण सोसून महिमेवोन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. पुस्तकांतले वाचप. सौम्य जेजूची सुवार्ता जायती सतमनूंक लागली आनी ताचे थंय परताली. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानान पडली आनी तिणें बार्नाबासाक अंतियोकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतसलो. सगळ्या काळजान सौम्याक विश्वासी रावोंक ताणें तांकां उमेद दिली. कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सौम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो सांको जायतो सडलो. उपरांत बार्नाबास साऊलाक सोदून तासराक गेलो. थंय साऊल मेळटास ताका अंतियोकाक आपोवनान हायलो. एक सगळें वर्सभर ते थंयचे पवित्र सभेंत जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी अंतियोकांत
शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हण नांव पडलें. अंतियोकाचे पवित्र सभेंत थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले ते हे: बार्नाबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटात तो सिमांव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपाराया सवें ल्हान व्हड जाल्लो मानाहेन आनी साऊल. एक फावटी उपास धरून ते सोम्याचें आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें: बार्नाबासाक आनी साऊलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासत विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणें करून जाल्ल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडलें. देवाचें उतार हें. देवाची व्हड उपकार. सर्जन गावची आपली सडवण सर्वेस पुरा कळीत केल्या. सर्जनांगाची आपली सळबोण सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सर्वेस पुराक एक नवे गीत गाया, कित्याक ताणे केल्यान विचित कार्या. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित पावल्यान जै ताणे आपणयला. सर्जनांगाची आपली सळबोण सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सर्वेस पुराक आपली सडवण कळीत केल्या. जनगाहुचीर आपले नितीवनपण ताणे उघडला. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका दृढ मोगासो आनी विश्वासीपणासो ताणे उगडास काढला. सर्जनांगाची आपली सळबोण सर्वेस पोरान कळीत केल्या. प्रितुमे शेकाशेन सगळ्या लोकांक आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सरभूमी निवास्यानो सर्वेस पुराक जायता ताळो काडा. उल्हासान गीता गावून ताका वाकणा. सर्जनांगाची आपली सळबोण सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सर्जनांगाची आपली सळबोण सर्वेस पोरान कळीत केल्या. Alleluia, 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 Alleluia. वसानी सरपरसांग शिकया म्हणटा सोमी. आनी संवसाराचे अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो. Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मातेवाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या धर्मदूतांक सांगले, वेताना सर्गींचे राज्य लागीं पावला म्हणलो संदेश पाचारीत वसा. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, खोडकारांक नितळ करा, देंवसार दवंडया. फुंक्याक तुमकां मेळना, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार, रुपें वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरी नाकात. पैणाक भुती जावं, बदलूंक दगलो जावं, पांयांक वणो जावं वा हातांत दांडो जावं घेनाकात. कित्याक वावरड्याक आपली पोड फावो. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिगतच, थंय खुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयचे भायर सरन वचासर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सोवे रावो. पूण ते तुमकां स्वागत दिनांत जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येवं. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त दय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश करून आमकां आमच्या जिविताचे मिसांव, आमच्या बेसांत आमकां सुमयान दिल्ले मिसांव नियाळूंक अवकाश कर दितात. हरी एक रितीन पयल्या वाचपांत धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें तें वाचप बार्नाबासान कशें आपल्या जिवितांत लाभलेले मिसांव अर्था बरीत रितीन केलें. सोमया खातीर आपल्या जिवितांत आशिल्ली तान भागोवच्याक आनी सोमया तावन आपल्या जिवितांत लाभलेलें बरेपण पासारच्याक त्या मिसांवांत ताका आपोवणें लाभलेल्या वेळार त्या मिसांवाक सरी जाल्ली जिणी जियोवच्याक तो तयार जालो. तें नियाळण आयच्या वांजेलांत आमी जियोवच्या त्या क्रिस्ती वावडटी जिविताचो इरादो आनी ती प्रामुख्यता कितें जाय म्हणलें सोमी आमकां प्रस्तूत करता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हरी एक रितीन आमच्या जिविता पळयणार सोमयान ताच्या जिविताचें निदर्शन आमकां दिलां. सोमी सर्व रितीनी सर्गींचो तो वैभव सांडून मनशा रूप घेवन आमचे खातीर ताणें तें सादेपण आपणायलें आनी त्या सादेपणान सर्गीच्या राज्याची मौल्यां जियेल्ल्याची ग्रेस्तकाय कितें आसा ती परगट केली. आनी त्या ग्रेस्तकायेन हांवें आनी तुमी जियोवच्याक आमकां ताणें आपोवणें दिलें. त्या खातीर आमच्या जिवितांत आज बार्नाबासाचें स्मरण करता आसतना सालोरेसाच्या पुंतळार आमी येवन सालोरेसा थावन हरी एक रितीन देवाची कृपा ताच्या विनवणे मुखांत जोडून घेवंक आशेत आसतना आनी हांगासर जायत्या रितीन आमच्या जिवितांत बरेपण लाभलां. ती दैवीक कृपा आमकां लाभल्या आनी त्या दैवीक कृपेन एकवटलेलें जिवीत आमचें जायचंय म्हणल्या बरोबरच्यान आमी हांगासर आयल्या वाचता. सोमी आज आमकां ताच्या सांगातपणाचो आदार बसयता. ताची कृपा आमच्या जिवितांत येवच्याक तो आमकां ताची कृपा पाठयता. अंतियोकांत शिसांक क्रिस्तांव म्हणलें नांव लाभलें. आमी ह्या संवसारांत येतना आमकां क्रिस्तांव म्हणटात. म्हळ्यार क्रिस्त हांव म्हजे थंय त्या क्रिस्ताची मौल्यां तो क्रिस्त सगळोच जियेता म्हणलो जिवितांत स्विकार करचो अर्थ तो जावन आसा.
त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजी आनी तुमची जिणी आमी नियाळली जाल्यार सबार रितीने संवसारी संगतीक मेतेर चल्ल्या सन्निवेशांनी आमी समकत आसतना त्या क्रिस्ताक परगट करचे जिविता वाट वा जिविताची पॉयण म्हजें आसा गे म्हणलें आज हांवें नियाळूंक जाय. त्या खातीर क्रिस्त हांव म्हणटना हांवें ताचो पाटलाव करचो मात्र न्हय, क्रिस्ता बरी म्हजी जिणी जियोंक हांवें आसा. क्रिस्ताच्या मोगान हांवें उमाळोन येवंक आसा आनी आज एक क्रिस्तांव जावन म्हजो दिश्टावो सोमियाक जिवंत करचो, सोमियाक जिवाळ रितीन अनुभव करचो आनी सोमियाच्या मोगान म्हजी जिणी सदांच जियोंचो जिविता वाट म्हजी जावंक जाय. आमकां पवित्र स्नाना मुखांतर पवित्र सभेचे सांदे जावन स्विकार केल्यात आनी त्या पवित्र सभेंत जियेत आसतना तो बावडताचो घोटो आमी सदांच परगटूंक आसा. त्या देवाचें उतर सदांच येवचें आमी नियाळूंक आसा आनी त्या देवाच्या उतराचेर आदारीत जाल्ली जिणी आमी बांदून हाडूंक आसा. केवल म्हाका पवित्र स्नान मेळ्ळां, पवित्र सभेचो सांदो हांव जावन आसा, जिविताच्या आखेरी पर्यंत हांव तो सांदो जावन आसतलो म्हणलें चिंताप धरल्यार पावना. बगार जेजून म्हज्या जिवितांत दाखयलेली वाट चमकोवन त्या जेजूक निरंतरी घेवन त्या जेजूक बावडतसो उजवाड जावन हांवें घेतिल्लो तो बावडतसो परजळ पेल्याक पाठयल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत देवान म्हाका रसिल्ल्याचो अर्थ नीज करूंक म्हाका साध्य जातलें. त्या खातीर आयच्या वांजेलांत आमकां तोचो क्रिस्ताचो उजवाड सदांच व्हंकल धरूंक आनी त्या क्रिस्ताचो पाटलाव केल्ल्याचो अर्थ आनी ताची प्रामुख्यता कितें म्हणलें जाणा जावंक उलो दिता. शिसांक जेजू तांच्या मेसावांत धाडटा. हर एक रितीन फुंक्याक कितें तुमच्या जिवितांत मेळ्ळां तें तुमी फुंक्याक दिजय. संवसारी संगती कितें ग्रेस्त काय हाडटात त्यो तुमच्या जिवितांत घेनासतना ताका प्रामुख्यता दिनासतना जें कितें सर्गीचें दायज तुमच्या जिवितांत बळवंत जावन तुमकां लाभलां तें हेरांक दिवच्याक प्रयत्न करा म्हणलें तो स्पश्ट करता. आनी त्या खातीर हर एकलो जो कोण तुमकां स्विकार करता ताचे संगी तो संतोष वांटून घेवंक तुमी रावा. हर एक रितीन ती दादोसकाय तुमी तुमच्या जिवितांत जोडलेली वांटून घेया म्हणलें जिविता उतार सोमी आज परगडटा. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या दोनी वाचपा मुखांतर आमकां सोमी कितें संदेश दिता? आमी सदां दीस सोमयाच्या त्या मोगान परजळोंक जाय, सोमयाच्या त्या मोगान उमाळोन येवंक जाय. सालोरेस त्याच मोगान उमाळोन आयलो, त्याच मोगा खातीर, त्याच देवाचें उतर परगडचे खातीर आपल्या जिवितांत हांव कितें बरेंपण करूंक जाता प्रत्येक रितीन दुर्बळ्यांक, निर्गतिकांक, गत आदारनातल्यांक तो आदार दिवंक तो पावलो. कित्याक ताच्या जिवितांत तें क्रिस्ती बावडताचें दायज जोडुल्लें तें कितलें ग्रेस्त जावन आसा, तें कितलें महत्वाचें जावन आसा म्हणलें तो समजूंक शकलो. आयच्या दिसा स्मरण करचो सांत बार्नाबास, पावला संगी मेळोवन हर एक रितीन तें देवाचें उतर परगडच्या वावरांत ताका सांगात दिता, ताका आदार दिता आनी हर एक रितीन ताणें ताका धाडलेल्या जाग्याक तो वेता आनी संपूर्ण रितीन आपल्या जिवितांत सोमयाचें नांव परगट करचें मिसांव तो करता. आज मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत हो क्रिस्ती बावट जियेत आसतना सोमयाचें नांव परगट करची जिणी जियोंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. तुका हाडून आयल्या उंडो आनी पायण बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्रत्न काडून बदलून दी मास्रतान क्रिस्ताच्या.
tukatan orgama support mon mata erpocak tukahadun aila undo ani wain bapa seginca स्वीकारको पवित्र नगरु ती मासरतात ख्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नित्य धावाक सरस्वमान घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनी तोंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेच्या मरणावरवी महिमे वंसलो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासोत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस पोरात्तय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वैश्यामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लॉरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत व्हरोन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सक्तायन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन परसळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस सर्गांनी संसार पडला तुझ्या वैभवात. ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे सर्वे सोयाची नावी येता ताकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी रचना तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती ताव नस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मोळ भेटवणी करच्याक एक काशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण सतस ताणे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही सुमेस घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हें रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही पडता, तुझ्या येण्या सोम्या जेसू बापा आमचे सुडवणे पसो तुझ्या पुतान सुसलेल्या कष्टा मरणासो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिताव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सोबी एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवन आमकां मरयेच्या तुज्या भाग्यवन धर्मदुताच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्त सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं, तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तुज्या वरवीं सगळ्या संवसारांत शांती आनी तारण फावो करूंक म्हणून आमी मागतांव. तुज्या सक्रा लिओ आमच्या भाग्यवंत बापाचे आनी लेस्ली क्लिफर्ड आमच्या गवळी बापाचे सांगाता पवित्र सभेचे समेस्त गवळ्या आनी मनियारांक बराबर तुज्या पुताक तुका जोडून घेतल्या सगळ्या परजे संगाती ह्या संवसारांत वंशल्या तुज्या पवित्र सभेचे भावार्थाचेर आनी प्रिती मोगान धीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत अशें पडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातले म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज्य काय येऊन तुझे कुशे स्वर्गात जाता तसे संसारात जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या शिता तशें आमची पातकां मागोस आणि आमकां ताळण्यान पडों दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरिक्तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक सर्की पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सोमयां जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकांक शांती दियात देवाची शेळिये संसाराचे पाप केले आमची काकूट देवाची शेळिये संसाराचे पाप आमची काकूट देवाची शेळिये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमकां शांती दे ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आमचें जिवीत बावर्थाच्या प्रकाशान बरोवंक आपयता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्याक तुजे भितर आमचें म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आयल्या तुझी थंडी आमकां उंडोस गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामी ससावन आसा वासयल्या गांवा पयान करता तुज्या आदारा पाजेता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी ससावन आसा बसयल्या गांवा पयान करता तुज्या आदारा पातेता तुझी ससाय मागता सोम्या आमी सोमेस्तल्या दितू विशेव आमकां कश्टान चलवून गेल्या आसता लाभय शांती आता यात्रिकामी ससावन आसा बासयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारार पाजेता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी ससावन आसा बासयल्या गांवाक पयान
करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय म्हाका अर्घा तुका जेसू मोच्या मोगाळ चढवून दरा काळीस मोचे मोगान तुझ्या बोल मोगा सागोरा देव कोण तुझे लिपो अबल बाळो चालो कुर्साचे मन सो सालो पुनर्जीवन सावो मरणाचे सैत पेले पातकाच्यो सांकळी तुटो सस्नीक जिवीत दिले जेसू मोच्या मोगाळ चढवून दरा काळीस मोचे मोगान तुझ्या बोल मोगा सागोरा प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेन्साच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी अनित भोगतेल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची ओडुका भाव भयणीनो आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयल्या मानादीक बाप मॅक्सिम पिंटो डिवायन रेट्रीट सेंटर मुलकी यास्वेडी पाद्रप हांकां तुमच्या नांवी आभार मानून घेता देव बरें करूं म्हणटा आज तशेंच सहा भेटवणी केलां मानादीक बाप मायकल मिनेजेस पाद्रपाच्या उजव्या दाव्याक बसल्यात माउंट फोर्ड बँगलोर गांवांत ते विराज पेट तेंचे प्रस्तुत मैसूर दिएसेसी खातीर वावरकर्ते आसात आनी माउंट फोर्ड पाद्राप ते आतां कुणीगल थंयसर तांकां वर्ग जाला आज हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान सहा भेटवणी केल्या तांच्या मिसावांत आमी बरें मागता देव तांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता तशेंच आमचे संगत आसात नवो कार्मेलीत याजक एल्स्टन मोंतेरो कार्मेलीत याजक आयले वर्स ताका वळद मेळ्ळी आसता गांवार ते येल्ल्यार पदावचे तांकां प्रस्तुत गोंया लागशिल्ले आमच्या कर्नाटका ब्रॉडयर आसचें रेट्रीट सेंटर शेरीम थंयसर ताका पयलें अपॉयंटमेंट मेळ्ळां ताका बरें मागता आनी सांत लॉरेन्साच्या पवित्र तळ्यार आज ताणें मिसाचें बलिदान भेटयलां देवाक अर्घां दिल्यान तांच्या मिसावांत आमी ताका बरें मागता देव तांचे मिसांव वर्त्या तरान सोलून व्हरून दी म्हणून मागता ह्या पाद्रपांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं दरा बापा ह्या पवित्र तळ्यार मुर्दोम जेवणा बाबतींत प्रायोजक पंथीके दिवन आनी तशेंच विविध तरांनी आदार दिल्ल्या हर एकल्यांचेर देव आशिर्वाद घालूं तांच्या आत्रेक आशा सालोरे समरिफा देवाक मानूंक देव तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आपल्या सांत लॉरेन्साच्या मजतीन मागल्या उपकारां खातीर आशिर्वाद पाव करूंक
तांचे सरकार जमनाच्या आत्रेक देव फारीक करून आनी जायची कृपा ह्या वातीच्या उजवाडा मार्फत तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर प्रकाश फांको म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां वेरोन कॅस्तेलिनो कणजार, वेरोन कॅस्तेलिनो कणजार, मिनेजस डिसोजा फॅमिली बेलमंड, मिनेजस डिसोजा फॅमिली बेलमंड, निक्सन अँड अल्विरा लोबो अँड आयकॉनिक दुबय, Nixon and Alvira Lobo and Iconic Dubai, Jyoti Shetty Mumbai, Jyoti Shetty Mumbai, Jeevan Bhandari Mumbai, Jeevan Bhandari Mumbai, Elroy D'Souza Karkal, Elroy D'Souza Karkal, Father Elston Montero OCD Eliar Padav, Father Elston Montero OCD Eliar Padav, Wilston Rohan Pais Kire, Wilston Rohan Pais Kire, Jesvi Melanie Desa Canada, Jesvi Melanie Desa Canada. एक नाव नाका उद्यावर आणि एक नाव नाका मुंबई मीरा रोड. हेचे मुद्दमो फादर एल्स्टन मंटेरो OCD एलियार पदाव, Freston and Felina Mendonça Pernal, Freston and Felina Mendonça Pernal, Father Elston Montero OCD Eliar Padav. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर ह्या वाचूंक चुकून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. सोम्याची स्तुती करूया. Gloriosa patron santa, bhakta voda kirti vokta, vinati kar mogal bhokta, pautu amka mati santa. Sant Loresac novenaचे मागणे येजोयतेवन मार्तिरा San Loresa तरण्या प्रायस वाडटा खातीर कठीण घटसून जीव दिल्ल्या आयकमचे कालते मागणे वरच्या पतीन आमी तुजे ससी आयल्या जीव बाबा तीर बरोसो देवा सोमी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचे तें परजळशें कर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कस्तान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनबावरतांक आनी बावरतांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुज्या बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडयात्म्याच्या सर गरजांनी पाव प्रत्येक मेळिल्ल्या उपकारांक सान लोरेसा मार्फत अर्गां दिवया. इस्रायलाची विजा मेळिल्ल्या पासून UK वचूंक फावो जाल्ल्या पासून एग्जामान पास जाल्ल्या पासून सैरीक मेळिल्ल्या खातीर काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर हातीन धरिल्लें कामां बऱ्यान संपयल्ल्या खातीर आमाल पिवणें सोडूंक कृपा मेळिल्ल्या खातीर पोटान दूख गाय गूण जाल्ल्या खातीर बरी भलायकी लाभल्या खातीर बरें काम मेळिल्ल्या खातीर पाड दूख गूण जाल्ल्या खातीर कॅनडाची विजा मेळिल्ल्या खातीर डिना म्हणल्या भयणीक भुरग्यांचे देणे लाभल्या खातीर दोळ्यांतली दीस सारकी लाभल्या खातीर 8 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे लाभल्या खातीर दांताची पिडा गूण जाल्ल्या खातीर गर्भकोशाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर सान लोरेसा मार्फत देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां आराधन तुका सोम्या जेजू, स्तुतितां तुका सोम्या जेजू, निमस्तां तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सान लोरेसा मार्फत आमी मागलो उपकार मेळच्या पासून मागया. 97 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक
9 जाणांचे रीण फारीक जावंक, तेगांक वायट सक्तेतावन सुटका मेळोवंक, 31 कुटुंबांक समाधान शांती मेळोवंक, 31 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 17 जाणांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक, 30 आनी 8 भुरग्यांक बरी मौत मेळोवंक, 6 भुरग्यांचे हट राग पयस जावंक, 50 आनी वयर जाणांक बरें काम मेळचे खातीर, 20 आनी 13 जाणांक बरें भलायकी मेळचे खातीर सान लोरेसा मरिफात धन्या देवा लागीं मागया. Mucha somia, mucha tenia, maka tu magong shika. Mucha somia, mucha tenia, maka tu magong shika. Somia magong shika. Somia magong shikay, Somia magong shikay, Somia magong shikay. सान लोरेसा मरिफात 14 जाणांच्या मोतीक समाधान मेळोवंक, 2 जाणांचे काजरे जिवीत बऱ्यान जावंक, 12 जाणांचे घर जाग्याचे समस्ये पर्याय जावंक, 5 भुरग्यांनी सुडाळ उडोवंक, तोंडार पडिल्लीं कथां केसोळी सांपळां पांयांतले किळे नपय जावंक, 9 जाणांची शेळी कोंकली, 28 जाणांचे गांठी दूख, 13 जाणांची कॅन्सर पिडा, तेगांचे लिव्हराचे समस्ये किडनी पिडा, 16 जाणांची एलर्जी गूण जावंक, 31 जाणांची BP शुगर नॉर्मल जावचे खातीर, 8 जाणांच्या दोळ्यांक दिश्ट सारकी मेळचे खातीर, ग्लुकोमाची पिडा गूण जावचे खातीर, एका तरणाट्याची गेल्ली दिश्ट पाटी मेळचे खातीर सान लोरेसा मरिफात ताच्या कतकतीत मागण्या मरिफात सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर्गींच्या बापा लागीं मागया. विघ्नान वारा येताना कष्टांत हांव सांपडताना सोमिया मागोंक शिकय. तळणें हांव संभळताना Nyen anker yetana Somia magong shikay. Mocha somia, mocha tania, makatu magong shikay. Mocha somia, mocha tania, makatu magong shikay. सान लोरेसाच्या मजतीन 6 जाणांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावं, 7 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावं, 5 जाणांची मोतीची पिडा गूण जावं, 6 जाणांची उसमोड, 2 गोमटी दूख, 4 जाणांचे जागो बऱ्या मोलात विकून आसूंक, 11 जाणांचे बिझनस बऱ्यान जावं, 16 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 4 जाणांचे वायट सवयो पयस जावंक, 13 जाणांनी आमाल पिवण्यान सुटका जोडूंक, 6 जाणांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, 5 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावंक, 9 जाणांची कोर्टाची केस इत्यार्थ जावचे खातीर, 6 जाणांचे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल जावचे खातीर, 12 जाणांची शिरांची पिडा, 2 पिड्स मुलाव्याधी, 8 जाणांची पाड दूख पोटाची दूख गूण जावंक, एका सलयेची गॅस्ट्रीक पोटाची दूख गूण जावचे खातीर जेजूच्या नांवान सर्गींच्या बापा लागीं सान लोरेसाच्या मजतीन मागया. कुटुंबांत समाधान नासतना मोना आमची कुसकाताना सोमिया मागोंक शिकय. पिडेंत हांव पडताना कंगल जावन बसताना सोमिया मागोंक शिकय. मोच्या सोमिया मोच्या तरिया म्हाका तूं मागोंक शिकय. मोच्या सोमिया मोच्या तनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय. सान लोरेसाच्या मजतीन 13 जाणांची शिरांची पिडा, 2 पिड्स मुलाव्याधी पोटदूख, 11 जाणांची पॅंकाट दूख,
तेगांची गॅस्ट्रीक एकल्याचे उगडसुत्त गूण जावं कृशीचें काम बऱ्यान जावं एका जोड्या मदलो आसलो मान आसता पयस सुसूंक गायेची दूख गूण जावं माल्टाची विजा लाभोंक प्रत्येक तेसां पासत मागतात दोगांक बरें काम मेळोंक एका भावाची विजा आडकळे विणे रिन्युवल जावं एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जावं बॅक्टेरिया इन्फेक्शन गायेची पिडा संपूर्ण तरान परमनंट गूण जावं दोगाच्या पांयांक बळ मेळोंक एका भयणीचे पॉयंट बऱ्यान जावं जॉय मेल्विन रॉड्रिगस म्हणल्या भावाक बरी भलायकी मेळोंक एका भयणीक ब्रेनान ब्लड क्लॉट जाल्लें अनकॉन्शियस आसा आज ताची सर्जरी आसा ती बऱ्या तरान जावच्याक 12 वर्साच्या एका भुरग्याक उडावळ वाडावळ ताची बऱ्यान जावंक उलोवंक बरोवंक जावंक जायत्या जाणांनी विशेष तेसां पासत मागोवंक सांगलां तांच्या तेसां पासत हांगासर आयल्या आमच्या सोमेस्तांच्या गरजां पासत आमच्या ह्या पवित्र तळाच्या विविध योजना पासत दान दिल्ल्या हर एका दानी पासत देवाचें घर अपूर्व नवीकरण करच्या ह्या कामाक उदार मनाचें दान मेळच्या पासत हातीन दवरलीं कामां योजना सरकारी कामां पोंताक पावच्या पासत ह्या जाग्यार येवच्या हर एकल्यांक देवाचे आशिर्वाद मेळच्याक विविध तरान कुमो करच्या पासत हांगासर रेतेरी चलोवच्या नोवेन चलोवच्या विविध तरांनी आराध करून येवच्या सर ह्या सकांचेर ब्रदरांचेर आनी विविध तरांची सेवा करच्या विविध तरान कुमो करच्या सर्वांचेर देवाचे आशिर्वाद सालोरेसा मार्फत मागोवन घेवया कोणती दुखीन बुडताना दुबाव म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोंक शिक सुखी दाटी भोगताना विश्वास आमचो दंडळताना सोमिया मागोंक शिक मोच्या सोमिया मोच्या दर्या म्हाका तूं मागोंक शिक मोच्या सोमिया मोच्या दर्या म्हाका तूं मागोंक शिक ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹುದಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಜನತಾ ಬಂಧು ನಗಲೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿ ನಗಲೆಗೆ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ತೋಜಪಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನೈಟ್ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವರನ ಕೋರಿಕೆನ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗಡ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಲೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿಡು ತಿಕ್ಕುಣು ಪಂಪಿನ ಭರವಸೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬೋಧಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಬಂಧು ನಗಲಿಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿ ನಗಲಿಗೆ ದೇವರೇ ಕನಿಕರ ತೋಜಪಾದ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಪಾದ ದಯತೀದ ಅವರ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲಕ್ಕಾವಡ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟನ ಶನಿಗ್ರಹಾಚರಣ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತದ ಪೂರಾ ದೋಷನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಓವು ಗ್ರಾಚಾರ ಇತ್ತಿನ ಹಣಲ ಅವಲ ದೂರ ಮಲ್ತದ ಈ ಜಾಗದ ದಾದೆ ಅಂಕುಲು ಎದುಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ದಾದೆ ಅಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದಿನ ಆ ದೇವರೇ ಕಾರ್ಲ ದೇವರೇ ತೋಜಪಾದ ಕೊರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಎಂಕಲ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎಡ್ಡಾದ ನಡೆ ಪಾದ ಕೊರಡು ಪಣದ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಕಡೆ ಅರ್ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎದುಕೊಂದು ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಣದ ಕನಿಕರ ತೀದು ಇಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಆಲೇಲುಯಾ ಆಲೇಲುಯಾ ದೇವರಡು ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ ಆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸ್
ದಯ ತೋಜಪಾದ ಕರಡು ಕಾರಣ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ आदमचा झगडा गल्फ जाऊनचे झगडे लढाई राहू दे. मध्य प्राच्य जाऊनची लढाई राहू दे. देवाची काकूळ समाधान शांती मिळू दे. पीडा शिडा गुण जाऊ दे. बोरी भलाईची समाधान शांती मिळू दे. जेजूच्या अंमलीत रक्तन सुटका मिळू दे. पवित्र आत्म्याची कृपा लाभू दे. पवित्र आत्म्याची कृपा लाभू दे. हाला 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 येसुवे येसुवे जेजू 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 दाविदाच्या पुता आम्हा समेसाठी दाय दाके काकुल दाके हालेलुया 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 हालेलुया. शेकीम पावरत्या प्रमाणे बरींची जीवन बागी मरण मरण सगळ्याचे संगता ससना देवा गोळसुचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज येवं. तुझी कशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आसम कंदी आनी आमी आमचे सुकलेले आमक्षिता तशें आमची दुबात काम गोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतली तूं आमकां नेब. San Loris martira ama pasut viratikar Cristaची बसण्याक आमी पोवसूंची गाती प्रार्थुया. येसर पदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैतवारा शेंतो वेंकेलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हूण लालेर मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आता प्रधान याजक आम्हा समेस्तां खातीर आमच्या पिढे खातीर मागता. सालोरेसिया खातीर मागून दी. जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमकां सुटका मेळूंक पवित्र आत्म्याची कृपा लाभूंक देवाची विशेष मजत आनी काकूळ आमचेर देवो म्हणून मागया. सोमयाचे नावी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोमया दयेन आयक म्हजें मागणें. आनी म्हजी बोप तुजे सरशीन पावोंक दी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया सर्व पदवेदारांनी सासण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी चाकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बेसिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया मारिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे आसो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. या पवित्र उदकाक आमचेर शिंपडायतना पातकांचे बक्षण आमकां मेळोंक या पवित्र तेलान बावडतान विश्वासान मागल्या मागण्या मारिफात देव आपली कृपा दिवन बरी भलायकी फावो करूं दी. सर आमची पिडा शिडा गुण जावं दी. आमचे पसत हेरां पसत पेल्यां पसत हे विक्षण करतल्यां पसत देव आशिर्वाद घालो म्हणून उबे रावया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया.
रूपीत शेळली आमची ख्रिस्तीची अर्बेन तुंबूर दिवून तुझी देणी शेळली आमची ख्रिस्ती जिणी उर्बेन तुंबूर दिवून तुझी देणी एकोटम सो सदा वाडई सडय कोटम सो सदा वाडय सडय बावार्ता दिवो तुझे कृपेन सळय भावार्ता दिवो तुझे कृपेन सळय दैविक तेण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तू देवोन ये ते लावची सुचा दैविक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर दुकुली मोना राखून आसा घायेलीं काळजां आशीव आसा तुकुल्ली मोना राखून आसा घायेलीं काळजां आशीव आसा मोगाव जाण तुझ्या तियास गुण कर मोगाव जाण तुझ्या तियास गुण कर संतोषन भरून जीनी पावन तुक संतोषन भरून जीनी पावन दैविक तेऱ्याच्या ओवी आत्म्या आमचे तोंड देवोन ये ते लावन जिसूच्या दैविक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर दैविक तेण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तोंड देवोन ये जिसूच्या दैविक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर ಪವಾಡ ಪುರುಷಾಲಾರೆನ್ಸರೆ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನೀವು ಆರಿಸಿ ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೆ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಮುಗಾಳ್ಪುತ ಸೋವೆ अंगार मोरी आशीर्वाद देवांका जेसूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे
भाग्यवंत लोरेसा आम्हा बसत विनंती कर करू. भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वे निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांत बापाची आणि पिताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन.